बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आणि मना उतार ते ऐको आमका समर्पण होवी त्या बलिदाना या गाव्या सर एका साड्या उल्हासून त्रिएक देवा विता गायन आणि अर्घां दिव्या ताने केल्या या गाव्या सर एका साड्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्घां दिव्या ताने केल्या या मिसाच्या बलिदानाची ते सवांग या बरी आसात पिरगस कुटुंबाच्या सर ते सवांग खातीर आमच्या पिरगस कुटुंबांतल्या हर एका कुटुंबाच्या व्यक्तींच्या ते सवांग खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा ते देखून आमची ते सवां आमची मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सुमयाची मजत कृपा या मिसाच्या बलिदाना मरिपात आमी मागून घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। आमच्या सुमया जेजो ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो। मोगाच्यान आमी सर्व एका कुटुंबाच्या स्पिरितान अर्घां बलिदान भेटोवच्याक या देव मंदिराक आयल्या। आयची देवस्तुती आमच्या जिविताचेर दिश्ट घालूंक देवाच्या दयाळ्याचो आनी बक्षण्याचो अनुभव करूंक उलो दिता। नियमशास्त्र आमकां बऱ्या जिविताची वाट दाखयता पूण देवाची दयाळाय आनी बक्षणे आमकां ह्या संवसारांत देवाचें राज बांदूंक प्रेरण दिता। ह्या बलिदाना वेळार देवाच्या मोगाचो आनी दयाळ्याचो अनुभव सदांच आमकां जावचे खातीर मागया। क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो देव दयाळ आनी कृपाळ आनी मोगाळ तो ह्या देवाची कृपा दयाळाई आनी प्रत्येक जावन ताचे बोगसाने निरंतरी आमच्या जिवितान वालता आमी तें अनुभव करनासात असल्या देवाक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी अर्घां बलिदान भेटयत आसतना त्या देवा सारके आमी दयाळ्याची काकुलतेची प्रतिरुपान जावन जियोंक आनी आमच्या मरिपात ती देवाची काकुलत देवाचो मोग दयाळाय एकामेकांत वालच्याक आमी जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तेसो सुमयात हांव मागून घेवया। तरी हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना सबारपटी आमच्या जिवितान दयाळे दाखोवंक बोगसण्याची आथेरान जावन हेरांक बोगसूंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाने आमी मागया आनी नितळ काळजान हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया। सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरण सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसून बगीर सदांच हांव मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता। सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो। आमेन। सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया
kakurta Somia kakurta प्रार्थुया खणवळ्या बापा पातक्यांचेर मरणाचे फरमान दिवंक तुका कसलीच खुशी बगाना बगा तांकां फावो आसलेली ख्यास्त पयस करून तुज्या बक्षानेचे बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जियोंक लांबच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय देखून आमी पातकी भुरगीं तुजे विश्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजें बक्षान आनी शांती मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे समें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप सर्वेश्वर दर्यांतल्यान रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता तो रथ आनी घोडे फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडटा तरी ते धरणीर पडून आसात तांच्यान आनीक केदींच सुटोंक जायना ते पलवतात एके वाती भाशेन पलवतात पुर्वीं कितें घडलां तसो उडास करिनाकात आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात पळया हांव एक नवें कार्य करतां आतांच तें उजवाडा येता तुमकां तें दिसना काय पळय आरण्यांत हांव एक रस्तो करतां सुके करडे बंयत न्हंयो उपजयतां रडवट म्हण जाती म्हजे स्तुती करतल्यो कोले तशेंच शामराग कित्याक म्हजे विंचलेले परजेक पियोंक दिवंक हांव आरण्यांक उदक दितां आनी सुके करडे बंयत न्हंयो उपजयतां जी परजा हांवें म्हजे पसत आसल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली देवाचें उतर हें सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जावया गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेश्वरान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें स्वपांचें दिसलें तेन्ना आमच्या तोंडार खेळतलो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वळतलीं गितां सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जावया अनबाबार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसली आजापां सर्वेश्वरान तांचे खातीर केली ना वय सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरीच जाल्या सर्वेश्वरान आमचे खातीर विनंत्या केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेश्वरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सांब पावलोन पिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावां भयणीनो जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां ताचे पासत
सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखला, कारण क्रिस्त म्हाका मेळ्ळा जंय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जंय म्हूण म्हजो एकच शेवट. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलें नितीवंतपण ना. बागार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरल्या बावडता उदेशी म्हाका मेळटा. हें बावडताच्या आदारार देवातावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखजय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगिजय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो आनी आशा. हें सकट हांवें इतल्या भितरच जोड जालां म्हणून न्हय, वा हांव येदोळूच शेवटाक पावल्या म्हणूनय न्हय, तरी पूण हांव आजुनी धांवत आसां. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला तशें हांवें ताका जिखून घेजय म्हूण हांव धांवतां. भावां भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना, पूण इतलें मात्र हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव ओद्दाडतां. शेवटी मेळोंक आशिल्ल्या इनामाचेर दिश्ट कोंसोवन, म्हणजे जेजू क्रिस्तांतय उंचलें आपोवणें मेळिल्ल्याक तयार आशिल्लें इनाम जोडिजय म्हणून हांव सदां कर धांवतां. देवाचें उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया, वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया, कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया, वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वळू जेजू ओलिवेत दोंगरा गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं भोव फांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातास बसोन तो तांकां शिकोवंक लागलो. तो वळू प्रद्वार करतानाच धरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सची आड नायिल्ले. जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मिस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदरतनाच सांपडली. तसले स्त्रियेक पात्रावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइजेन नियमशास्त्रान फरमायलां. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मानचो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवच्यार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयिल्लें पातो मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगडेन जावन निमानो पर्यंत थंयचे निकाळले. उबी आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सक्कड खंय? कोणेय तुका गुन्यांव कारन केली? ना, दनिया म्हणाली. जेजू तिका म्हणालो, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वस आनी मुखार पाता करिनाका. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भवन आनी भयण्यानो, आज प्राजीत काळाच्या 5व्या आयताराची देवस्तुती आमी चलोवन व्हरता. आनी आयच्या देवस्तुतेंत देव कितलो कणवळो, दयाळ, काकुलदार, मोवाळ आनी ह्या देवा सारकी आमी जावच्याक आमकां हर एकल्याके आपोवने आसा हो संदेश लाभता. ते देखून आयकल्ल्या ह्या वाचपांचेर थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. एक गणीत इंग्लंडान घडल्लें अशें आसा. डॉक्टर A.J. क्रॉनिन एक क्रिस्तांव फिजिशियन, एक दाक्तेर जावन आसलो. एका ऑस्पत्रेंत तो सेवा दिवन आसलो आनी त्या आस्पत्रेंत एक दिसा एक भुरगो दाखल जाल्लो. ताका उस्वास काडूंक कश्ट मारतले. थोड्याच घडयेनी मोरता म्हणल्यार त्या स्थितीर तो आसलो. आनी ह्या भुरग्याक उस्वास काडूंक कुमोग जावच्या खातीर ताच्या नाकाच्या फुडांतल्यान एक पाईप घाल्लो आनी त्या पाईपा मारिपा तो उस्वास भायर भितर घेतलो. आनी दाक्तेर काळोख जाताना घरावेच्या पयलें एका नर्साक तिका सांगता, ह्या भुरग्याची मोगान जतन कर. ह्या भुरग्या सांगात राव, न्हिदा नाका, कित्याक तो पाईप घडये खेपटी नितळ करूंक आसलो, नाजाल्यार ब्लॉक जातलो, भुरग्याक स्वास काडूंक कश्ट जातलें. त्या देखून जागृत राव, पाईप घडये घेपटी नितळ कर आनी ताच्या उपरांत भुरग्याची मोगान जतन कर म्हणून सांगता. आनी नर्स जायत म्हणटा. दाक्तेर घरा गेलो आनी नर्स ह्या भुरग्या सरशीनत लागीं आसली. थोड्या घडयेनी ह्या नर्साक जेम आयली आनी थंयच भुरग्या लागींच बसून आसल्या कडेन न्हीद आयली. आनी तिका जाग जाताना एक फावटी भुरगो पाईप ब्लॉक जावन उस्वास काडूंक कश्ट जातलो, मोरणाच्या तणीर म्हणल्या बरी आसलो. आनी ही घुस्पडटा, कितें करचें म्हणलें त्या घडये तिका समजना. दाक्तेराक फोन करता आनी दाक्तेर आस्पत्रेक धांवून येता आनी धांवून येवन त्या रुमाक वा त्या बेड्डाक पावता आसतना भुरगो मरण पावल्लो. दाक्तेर रागान कडकडता. इतलो राग ताका त्या नर्साचेर आयलो. कितें उलोवचें, कितें सांगचें म्हणून ताका कळना. ताच्या ऑफिसाक तो गेलो. एक पेपर ताणें काडलें आनी ह्या नर्साक कामांतलें फाल्यांच डिबार करच्या खातीर त्या आस्पत्रेच्या बोर्ड ऑफ ऑथॉरिटीज तांकां तो बरयता. आनी ताच्या उपरांत इल्लेशे वेळान त्या नर्साक ताच्या ऑफिसाक आपयता वा कॅबिनाक आपयता आनी ताणें जें कितें बरयलां त्या नर्सा मुखार तो वाचून सांगता. आनी नर्स उबें रावन रडतलें, तकली ताचे पोंदा घाल्ली, एक शब्द समेत तेणें उसारो ना. आनी तो वळ दाक्तेर ताका विचारता, तुका कितें सांगूंक आसा गे म्हणून. आनी तो वळ हे नर्स धरणीचेर सरपडटा, आपणाचें तोंड दामता, ते रडता आनी दाक्तेराक म्हणटा, गिव मी वन मोर चान्स, म्हाका एक अवकाश दी. आनी दाक्तेरान ताका धाडलें आनी दाक्तेर घरा गेलो. आनी घरा गेल्ल्या वेळार दाक्तेराक त्या राती न्हीद पडना. कितलें लोळल्यार न्हीद पडना, ताका न्हीद येवना. एक ताळो ताका पयस जावन आयकतलो खंय. जशें एकामेकाची पातकां बक्षिता तशें तुमी एकामेकाक बक्षिया. जशें आमची पातकां तूं बक्षिताय तशें आमी एकामेकाक बक्षिता. एकामेका बक्षूंक करपा दी. तसो ताळो ताच्या कानांत परत आनी परत आयकतलो खंय. सकाळीं उठल्या उपरांत परत आस्पत्रेक आयलो खंय. जें कितें ताणें बरोवन दवरलें बोर्ड ऑफ त्या आस्पत्रेच्या वडिलांक दिवंक तें चीट तें पेपर ताणें पिनून उडयलें खंय. आनी त्या नर्साक आनी एक अवकाश ताणें दिलो खंय. आनी त्या उपरांत ह्या नर्सा थंय इतली बदलावन जाली, इतलें बरें हुशार तें जालें. आनी एक दीस त्या इंग्लंडांतल्या ह्या आस्पत्रेचे वडील ह्या आस्पत्रेची जबाबदारी संपूर्ण ताच्या हाताक मेळ्ळी. आनी इंग्लंडांत ताका ह्या नर्साक एक मान गौरव आसलो. मोगाल भवन आनी भयणीनो, ताच्या जिवितांत एक अवकाश मेळिल्ल्या वरवीं, ताची सूख ताणें थिदविल्ल्या वरवीं ताका आनी एक अवकाश लाभलेलो आनी तो ताणें गळशिलो. ताचें जिवीत नवें जालें आनी तें नांवार्दीक जावंक पावलें. मोगाचें न्हू. आयच्या दिसा आयची देवस्तुती आमकां आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक, आमचो देव आमकां एक अवकाश न्ही, 2 अवकाश न्ही, 3 अवकाश न्ही, परत आनी परत जायते अवकाश
आमच्या जिविताच्या परिवर्तनाक आमच्या जिविताच्या नवीकरणाक दिवनंत आसा आनी आमचे जिवीत आमी बदले जाय नवे व्यक्ती आमी जाय जाय आमचे जिवीत एक नवें करी जाय हें आपोवणें आमकां दिता। हाजे पयले वासाप इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले आमी आयकलें ह्या परजेंतय देवाची काकोलतो देवाचो मोग देवाचें उदारपण कितलें आमकां समजता आनी देव ह्या परजेक बाबिलोनाच्या बंधनांतले सुटका दिता आनी तांच्या माय गांवांक तांकां फाटीं हाडटा। ह्या घडये तांकां उडासाक येता ते इजिप्ताच्या गुलामपणांतले बसयलेल्या गांवाक हाडटाना ते गोडे सावार त्या दर्यांतल्यान तांबड्या दर्यांतल्यान उतरालें थंय चित्रान आनी देव तांचे सांगत आसलो देवाचो मोग देवाची दया देवाचे काकोलतो तांच्या जिवितांत आनी त्या देखून देव म्हणटा थंय पुरो नाका इजाइया प्रवादी मारी सांगता थंय विचारा आतां हांव तुमकां नवें एक काम नवें एक अवकाश दिता वा नवें एक काम हांव करता परत तुमकां हांव तुमच्या गांवाक आपोवन हाडटा तुमच्या गांवाक हांव उतरोवन व्हरता नवें जिवीत तुमी जियोवच्या खातीर आनी देवाची काकोलत मोग ह्या परजेंतय कितलो व्हरतो देवाची काकोलत आनी दयाळाय त्या परजेंतय कितली वाडली ती अनुभव करतात तांचे जिविताचें परिवर्तन बदलावन करतात त्या देवाक ती आराधन करतात। हाजे दुसरे वासाप सांबावलान फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें पावलो आपणाकच देवान बक्षिल्लो एक पातकी म्हणून वळखून घेता आनी कशें तो सोमयाचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं रुपांतर जालो आपणाचें जिवीत कशें नवें जालें तें आमकां विवरून सांगता। हाच्या वांजेलांत त्या पातकी स्त्रियेक जेजून म्हणलें उतरां आनी मुखार पाता करिनाका सांबावलाच्या जिवितांत ती उतरां परजळलेलीं दमस्काच्या वाटेर जेजू क्रिस्ताक भेटलोलो त्या घडये ताचें जिवीत नवीकरण जालें नवें जालें आनी मुखार ताणें पाता करूं ना ताच्या जिवितांत आनी ताच्या बदलाक ताचें सगळें जिवीत जेजूक समर्पण केलें। सोमिया जेजूच्या कश्टा मरणांत तो वांटेली जावं अत्रेगलो ताच्या कश्ट सोमियाच्या कश्टांक ताणें समर्पण केलें कित्याक सोमियाच्या जिवंतपणांत वांटेली जावच्याक तो आत्रेगून राखून रावलो भागेली जावंक तो आत्रेगतलो मोगाचें न्हू तें देखून पावला सारकें आमी आनी मुखार पाता करिनाका एक नवें जिवीत जियोन आमचे कश्ट दूख सोमियाच्या कश्टा दुखांक आमी समर्पण करून सोमियाच्या जिवंतपणांत सांपावलो आत्रेगलेल्या बरें आमी आत्रेगून रावंक आमकां आज आपोवणें आसा। हाच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार पाताक आदारतना सांपडलेली स्त्री जेजू मुखार उबें केल्लें आनी जेजूक पारखुंच्या इराद्यान मोइसेन पात्रावन जिवेशी मारून सांगला पूण तूं कितें म्हणटाय म्हूण जेजू लागीं विचारलेल्या वेळार जेजू कांय उलयना धर्नीर बागयता आनी बरोवंक लागता। थोडे बरोवपी बायबलाचे अशें म्हणटात की जेजून धर्नीचेर बरोवन बागोवन बरोवंक लागलो उबे आसल्ल्यांची सगळ्यांची पातकां आनी त्या देखून जेजू उबो रावन कितें म्हणटा तुमचे पैकी कोणीय पाता करिनातलो आसा जाल्यार पयलें पातोर मारून दी आनी तांणी पळयतना तांचे पातकां जेजून बरोवन घाल्लीं आनी त्या देखून पातोर सकयल पडले आनी ते थंय जावन फाटीं गेले कोणेय पातोर मारूं ना आनी जेजू निमाणे ते स्त्रिये सांगता एकलोच उरलो आनी जेजू म्हणटा स्त्रिये वा बाये कोणेय तुका पात्रायलें ना म्हणटा तर हांवें तुका पात्रायना समाधानेन वच आनी मुखार पाता करिनाका। मोगाच्या भवन आनी भयणीनो जेजूची काकुलत तिच्याय जिवितान वाडली जेजून तिका गुन्यांवकार करूं ना जेजून तिका पात्रावं ना मोगाचें न्हू बगार आपणाची दया काकुलत लाभोवन एक नवी व्यक्ती एक नवें जिवीत बांदून हाडच्याक आनी एक अवकाश तिच्या जिवितांत जेजून दिलो। तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आज आमच्या वाचपाचो नियाळ करतना आमच्या जिवितान हांवें सांगलें देव कितले आनी कितले अवकाश दिता तर हे आमी एका दिसा गोळसून आमचे ते आसले उणेपण इल्ले पयस करून आमी एक नवें जिवीत जियोवंक आज आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा। आतां हें आमच्या जिवितांत जायचें जाल्यार पयलें देवाची काकुलत दया आमच्या जिवितान आमी अनुभव करी जाय मोगाचें न्हू। जर तर हांव अनुभव करना म्हज्या जिवितान हांव हेरांक दाखोवंक म्हज्या जिविताचें परिवर्तन जायना। त्या देखून किर्तनकार परत आनी परत म्हणटात सर्वेस्पर कितलो दयाळ कणवळो काकुलतीन बरलोलो अपार मोगान बरलोलो देव म्हणलें आमकां म्हणटा। त्या देखून आमच्या दिसपत्या जिवितांत त्या देवाची काकुलत त्या देवाचो मोग त्या देवाची दया आमी भोगी जाय साकी जाय
आनी तवळ मात्र आमी एकामेका बोगसूंक आमी सकता मोगाचे न्हू खाकूल आमचे तमारीपात हेरांक दिवंक ती सकता मोगाचे न्हू दुसरें आमच्या जिवितान आमी कोणाची जडती करची न्ही आमी कोणायकी पात्रावचे न्ही मोगाचे न्हू जेजून पात्रांव ना कोणायकी पात्रावंक अवकाश दिवना पूण आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान हेरां विशयांत नाका जाल्लें उलोवन हेरां विशयान वायट उलोवन हेरांक अन्याय करून आमी परत आनी परत पात्रायता मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान कितल्या जाणांक आमी पात्रायलां जावंक बरो पूण जेजून पात्रावना जेजून पात्रावंक अवकाश दिवना त्या देखून मोगाचे न्हू आमी जर्ती करचे नाका आमी हेरांक पात्रावचे नाका मोगाचे न्हू हेरांक दया काकूल तो दिवचे हातेर आमी जाय त्या देखून आयचो वांजेल आमकां आपोवणी दिता आमी बोगसाणेचे हातेरां जायचे कशें जेजून बोगशिलें आनी बोगसाण्याक प्रेरण दिलें आमी एकामेका बोगसून मोगान आमी जियेलें जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक मोगाचें न्हू त्या देखून आमी हर एकल्यांनी देवाच्या काकुलतेची बोगसाणेची हातेरां जावन आमचे मारिपा ती बोगसाणें हेरांक आमी लाभय जाय कित्याक आमी हर एकलें पातकी आमी हर एकलें अस्कत हर एकल्या मारिपा सोडून घडटा आमी कोणी भाग्यवान नांव मोगाचें न्हू त्या देखून आमी हेरांक बक्षिताना आमकांय बोगसाणें मेळटा आमकांय देव आनी एक अवकाश दिता हांव म्हज्या जिवितान आनी एकल्याक एक अवकाश दिताना म्हाकाय देव अवकाश दिता आमच्या जिविताच्या बरेपणा खातीर तर येमिसाचें बलिदान आमी भेटयताना तसो सोमयाक आमी भेटताना तसो मोग आमी सागताना आमच्या जिविताचें परिवर्तन करूंक आमी प्रयत्न करताना आमच्या जिवितांत एकामेका बोगसूंक आनी बोगसाणेचे हातेरां जावन जियोंक जाय आसली कृपा तो सोमी लाभोवन दी म्हणून आमी मागया उबे रावया आमच्या बावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गांनी जमीच्या दिसत्या आनी नान दिसत्या सर्व वस्तू स्वरसना आनी एका सुम्या जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशाबाचो आनी आमचे सोडून येवपाचो सरगारतावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारी ताणें कोट घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंचले ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनीक येयलो आनी पवित्र बसताक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांचे मनशां व्हरूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताका इस्तमा सारको नमस्कार आनी महिमा भवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले देव सभेक सत मानता पतक्यांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन मोगाल भवनो आनी भयणीनो देव दयाळ आनी काकुलदार तर ह्या देवा सारकी आमी दयाळ आनी काकुलदार जावच्याक जाय आसली कृपा ह्या भवार्थांच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागून घेवया मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक आनी सर लविकांक तुजे बेसांव दी आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचे प्रेरण जोड येवकोटेन रितीन जिवंक आदार दी म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक जात मत धर्म या पास मेळ्ळा लेकीन आसतना आमी समेस्तान मनशापणान जिवंक आमकां कृपा दी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांच्या मतींत उजवाड दी ताणें स्वार्थ सांडून सर लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपणान वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगजीन सर कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल भगेवंत कुटुंबाची देख घेवन मोगान आनी दिवसपणान जिवंक गरज आसचो आदार आमकां लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगजींतल्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तुका सांबाळपण दिता तांणी कोणेय वायटाक सांपडनासें कर तांणी बरें शिकाप जोडन बरो फुडार जोडन बऱ्या मळवांनी तांचे जिवीत जिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगजींतल्या सर प्रायवंतांचो आनी पिडेस्तांचे आमी उडास काडटा
तांकां तूं आदार आनी घटाय दे तांच्या कुटुंबाने तांकां दिवची सेवा सुरपळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवका दिसता तुज्या पुता जुजूतय आमी येवकोट आसतना आमच्या मदलो बांद घट कर. भाव बांदपाच्या प्रेतान जिवंक आमकां तुजी कृपा दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्या खातीर, गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर, युवासनां खातीर, काजारी जोड्यां खातीर, मलगडी प्रायवंत पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोंक सांगलां, कोणाक मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमच्या जिवितांत तूं उदार जावन आसाय. परत आनी परत नवे अवकाश आमकां दिताय आमच्या जिविताच्या परिवर्तनाक. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता, दिन वाचता. तुजी दयाळाय काकोलत आमच्या जिवितांत अनुभव करूं आनी त्या तुज्या दयाळेचे आनी काकोलतीचे हातेरान जावन एकामेका थंय ती दयाळाय काकोलत दाखोवंक आमकां कृपा दी. आमी उबारलेली मागणी मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तूं फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदी सरशी बापा येता, अर्पण आमचे करता. स्वीकार तूं कर परता, बेसा आमची मागता. वेदी सरशी बापा येता, आमचे करता. स्वीकार तूं कर परता, बेसा आमची मागता. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मेमीक आमच्या नाक्या पयसवेच्या आदावाक सरस्वरून मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, पातकाक लागून आमचें कसलें सिद्धांत तुका मानून असो तरी तुज्या प्रितीवान पुतान आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तें भेटोवच्याक आमच्या हातांनी घाला. तें आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी त्या जेजूच्या रक्तान आमची पातकां धुवन काड. पातकांच्या मरणांतली आमकां उठय आनी नव्या जिविताच्या संतोशान आमची खालसां भर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मनशा मुखार जेक सांपडलेल्या प्रद्वारी बायलेक तुज्या पुता जेजून पातकाच्या कॅस्टींतले आनी मनशाच्या दरुणायंतली सोडयली आनी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितीवंत जावनी मनशा बरी जड ती करिना. पुनसक्त पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बक्षांनी दिवन शांतीन भरता म्हूण ताणें उतरांनी आनी करण्यांनी परगट केलें. ही आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हूण वळखून तुजे मुखार आमी येता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती
संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi dălbaranso सर्वेश्वर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगन पातकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोन आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करान. Bavarta sogun purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मुरये देवाचे माये सांगाता, बगेवन झुजे तिचो पोती, बगेवन दमदता सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेसून मागोंक शिकयलां भोव अपूर्वाचे मागणे आमच्या बापा. हे मागणे आमकां बक्षूंक बक्षिल्ल्या मारिपात आमची पातकां देव बक्षिता म्हणल्यार आमकां समजयता. तर त्या देवाच्या काकुलतीची मोगाची हातेरां जावन एकामेका बक्षून मोगान जियोंक जाय असली कृपा मागून सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता
तशेंच आमची पातकां वगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजो क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तूं वाटाय. शेवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे बरमाने आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे बाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे बाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे बाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ते स्त्रियेक काकुलतो दाखयलोलो तिजी पातकां बगसून समाधानान धाडलोलो. आमची पातकां बगसून समाधानाची जिवीत दिवं कुरपा बोल दिवचो वस्तू सोमी. तर ह्या सोमयाच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाल जेजू दयाल मोजे येवंक आशिता. तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा. तुकाच म्हाका ओपन दिताय आत्मी काण जाता. सासनी जिवी म्हाका लाबो कुर्सार जीव अर्पिलो. आत्मान सोसून जीव सारपोन तुकास मेटोवन दिलो. तुजे कुशे काळ जायलोय बापा कुशे काळ जालो. तुजे कुशे त्या केलोय बापा कुशे काळ जालो. प्रार्थुया. मोगाळ बापा लजेन जेजो मुखार उबी जाली प्रद्वारी श्री ताच्या उतरांची गोडसाण आनी काळजाची दाळाय साकून शांतीन आपल्या घरा गेल्ली. हेस गोडसाण आनी दाळाय ह्या मिसान आमकांय साकोंक मेळ्ळी. ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेता आनी ह्या फुडें पातकाक पडना जावं विश्वासान तुज्या कृपेचें बळ मागता. तुझ्या पुता जेसूचे नावीन. आमेन. साजुता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन साजुता देवा
आमचे पासोद विनाती कर. सांजूत देवाक मागणे या संसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन असलेल्या बघेवन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीचे स्वार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाधारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगारीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनी नायलां. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या ते सवां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर पिडेस्त आसच्या आमच्या भयण्या भावा भयण्यां खातीर सभा जाणां आस्पत्रेंत आसलीं डिस्चार्ज जाल्यान एक आमची बहीण आणखी आस्पत्रेंत आसा ऑपरेशन जालां बायचें त्या भयणीच्या भलायके खातीर मागया. घरा आसलेल्या आमच्या पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. सोमयेची गूण करची सकत ह्या सक्कड पिडेस्तांच्या कुडीन वाळोवन दी. बरी भलायकी सोमी तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर ह्या पवित्र थळा घेवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर विविध रितींनी दान उदार म्हूण दाखोवच्या सक्कड आमच्या पिरगस कुटुंबांतल्या दानी खातीर बायल्या दानी खातीर परगांवांतल्या दानी खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया. आज हे पवित्र थाळींतल्या पौरबायन चलोवन आसा जाल्यार सबाज जाणां तांचें उदार मन दाखयतात बरें मन दाखयतात. सोमी जेजू सांजूद देव मारी पाद स्नान आशिर्वादा तांचेर वतून दी आनी दराळ मापान तांकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून ह्या सक्कड दानी खातीर आमी मागया. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्यांक बरोवस दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवां तेगी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून व्हर. हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमेवान नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पसान आनी काकोतीन वागोवन दुलबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी शांती आपली तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन आनी तुमचें राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमच्या देहाचे सर वायट भस्मून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पद वेदा देव बाब आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासोर आपलो जीव दिला. रगत आमचे विक्रा तो केला. ताच्या मोलीक रक्ता दिला बोगसाणे. ताच्या जिणी मोडा सेवीचे दिले. एक सेक तेंबो ताच्या रक्ताचो आजाक तुवें सोडून दिवच्याक पुरो. कित्याक क्रायले रगत तुजे. कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका अशें.